लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांगी उच्चरेवा हो आवेशे लोटदा पुढे काळाग्नी कारुद्राग्नी देखदा कापली वये ब्रह्मांडे मायने नो आवये दंतपंगदे शिवमनाला शक्ती लागता राम हातेने होतो चालता जोराग्री आली संजीवन करिता जो बाळा जो रे दो द्रोणाग्री आली संजीवनी करिता जो बाळा जो रे दो चैत्र पुनवेला आनंद झाला अंजली पोटी पुत्र जन्मला नाव ठेविले वज्र हनुमान जो बाळा जो रे दो नाव ठेविले वज्र हनुमान जो बाळा जो रे दो नाव ठेविले वज्र हनुमान जो बाळा जो रे दो जो बाळा जो रे दो जो बाळा जो रे दो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो हनुमते तुभ्यं नमो मार्गशूरवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामासागते नमो नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय महावीर हनुमान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, अंकित होबले, श्रीवीर हनुमान देवालय मेरची वाडी याचो अध्यक्ष आणि हे सगळे माझे कमिटी मेंबर्स। हे आमचे देवूळ आतां जाल्ले भरपूर वर्सां जाली आनी आमी भरपूर हांगा प्रोग्राम करता। तसोच की हो हनुमान जन्मोत्सव आमी बरो पयलीं पासून करीत आसा। ह्या प्रोग्रामान म्हणजे आमी सगळे पयलीं म्हटल्यार हांगा जन्मोत्सव करता, पाळणे करता, मागीर आरती आसता आमची, मागीर महाप्रसाद आसता आमचो। सो अशे वेगवेगळे प्रोग्राम आसा। सो आयज आमचे स्पेशल महाप्रसाद आसा, नंतर मागीर भजनाचो कार्यक्रम जावपाचो सांजचो आनी मागीर पालखी सुद्दां आमी काडपाची आसा, ते आमी देवळा भोंवती फिरयतले। दुसऱ्या दिसा आमी रांगोळी कॉम्पिटिशन दवरला, ती मेरशी मर्यादीत आसतली। ते लोकांनी म्हणजे भुरग्यांनी बीन कोण आसा तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावपाचे। आनी तेज्या नंतर 7 सांचे दिंडी महोत्सव जावपाचो आसा। ह्या दिंडी महोत्सवाक आमी सारके गोंयांतले सगळे नामांकीत अशे दिंडी पथक तांकां आमी इनवायट केला, ते आपले हांगा सादरीकरण करतले। हांव तशेंच सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या जन्मोत्सवात सहभागी जावचे, मागीर महाप्रसाद आमचो महाप्रसादाक येवचे स्पेशली, आनी फाल्यां दिंडी महोत्सवाकूय येवचे। धन्यवाद।